न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। गोंयभर कितें घडणुको घडल्यात आनी आमच्या रिपोर्टरांनी खंयच्यो बातम्यो आमकां धाडल्या, त्या उपरांत आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कश्यो तयार केला ह्यो जाणून घेवपा खातीर त्यांच्याच कडल्यान आयकोया। सब एडिटरा कडेन या सगळ्यान पयलीं या डेस्क इन्चार्ज सुशांत तुवें आयज खंयची बातमी केला? कुंकळे बालरथ बशीक अपघात जाल्लो तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलो। आयज तशीच एक घडणूक काल घडिल्ली वेर्ले जे स्ट्रॉबेरी फार्म आसा थंय फोंडेचे एके शाळेची पिकनीक गेल्ली आनी तातूंत भुरगीं विद्यार्थी आनी शिक्षक आशिल्ले। तो बशीचो जो ड्रायव्हर आसलो ताच्या कोतान बशीचें नियंत्रण सुटलें आनी ताणें वचून बस रस्ते कुशीच्या कटाड्याक व्हरून मोकली आनी हातूंत शिक्षक आनी भुरग्यांकूय दुखापत जाली। काल तांकां केपेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत भरती केल्ले। आयज तांकां मडगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले, तांचेर उपचार सुद्दां चालू आसात। हे 2 ज्यो घडणुक्यो बालरथ बशींच्यो पळयल्यो जाल्यार बालरथ बशींची जी सुरक्षा आहा तांचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जाता। फाटल्या कांय दिसां पयलीं शिक्षण खात्यान एक आदेश जारी करून बालरथ ज्यो बशी आसात, ज्यो विद्यार्थ्यांक घेवन येतात आनी पावयतात, तांची जी मर्यादा आसा ती कमी करून 5 किलोमिटराच्या रेडियसान बालरथ बशीची मर्यादा घालून दिल्ली। पूण कालची जी घडणूक पळयली जाल्यार फोंडेच्यान ती बस सांग्यार पावली वेर्ल्या स्ट्रॉबेरी फार्मात। आनी ही जी घडणूक पळयली जाल्यार खंय तरी एक सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाता। हाचेर सरकार कशे पद्दतीन पळयता तें पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी, आयज सकाळीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सयत कॅबिनेट मिनिस्टर आहात जे सगळे अयोध्येक गेल्ले आसात रामलल्लाच्या दर्शनाक आनी तांच्यांनी थंय वचून रामाचें दर्शन घेतिल्लें आसात। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी बिचोलच्यान येता, उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर लाखांनी लिटर म्हटल्यार उपकारता उदक फुकट गेलें, कोणाचेंच लक्ष ना। ही तिराळीच्या वॉटर प्रकल्पांतल्यान आयिल्ली मुख्य पायपलायन जावन आसा आनी ती दिवचले फुटिल्ली आसा। कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्या कारणान दुरुस्ती हातान घेतल्या काय ना ती खबर ना। आतां दुरुस्ती केन्ना मेरेन जाता तें खबर ना। येदी मोठी पायपलायन फुटिल्ल्या कारणान दिवचले वाठारांत उदकाचोय प्रस्न निर्माण जावं येता। ह्यो 3 बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। तर अश्यो 3 म्हत्वाच्यो बातमी आमकां सुशांतान सांगल्यो। एक तिराळी धरणाचें उदक जे बिचोले फुटला पायपलायन, दुसरी म्हटल्यार सगळे मंत्री जे आसात ते अयोध्येक रामलल्लाचें देवूळ पळोवपाक गेल्लेले आसा, आनी तिसरी जी अपघात आसा ह्यो 3 बातम्यो तुमी पळया। आतां फुडें आमचे एंकर समिदान खंयची बातमी केला ताका विचारया। सांगेच्या भाटी पंचायत वाठारांतल्या धारगिणी ह्या गांवांत थंयच्या लोकांची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। कितें काय म्हणल्यार तांकां पयलीं म्हणजे उदक ना, आनी उदक ना तेन्ना तांकां लायटीची समस्या ना, रस्तो लेगीत ना, आनी हाका लागून तांची सामकी धानळ जाल्ली आसा। उदक हे जिणेंत सामकें म्हत्वाचें आसा। तांकां उदक नाशिल्ल्यान तांकां उदक हाडपाक हाजें खणीचें उदक तांकां हाडचें पडटा, खणपिठाचें उदक हाडचें पडटा आनी जो वापर करचो पडटा। पयलीं म्हणजे सरकार बडायो मारता हर घर येवजण जल येवजण, आनी ही येवजण जी आसा ती ह्या लोकां मेरेन पावल्या काय ना हाचेर तांचें दुर्लक्ष जालां खंय तरी। तांणी येवन मुद्दम पळोवपाक जाय, पळोवणी करपाक जाय। लोकांची सामकी अवस्था जाल्ली आसा। आनी दुसरें म्हणजे रस्तो, गाडयो लेगीत दारान पावनात आनी इश्कोलांत वचपी थंय भुरगीं आसा ती इश्कोलांत कशी वतली हो एक प्रश्न आसा। तेन्ना तांकां चलून वचचें पडटा आनी चलून वता ती वता तांकां थंय रानटी जनावरांचोय भंय आसा। आनी तिसरी गजाल म्हणजे तांकां थंय उदक ना, लायट ना, आनी लायटीची एक मुखेल समस्या आसा। लायट नाशिल्ल्यान तांकां लोकांगेर वचचें पडटा। फाटलीं 6-12 वर्सां जालीं ती मागणी करतात की लायट दियात म्हणून, पूण अजून मेरेन हो प्रश्न आसा तो सुटावो जाल्लो ना। देखून हे थळावे जे सामके बेजारल्यात। तर सरकारान बेगोबेग हाची दखल घेवची आनी थंय वचून पळोवणी करची, हो प्रश्न सुटावो करचो, इतलीच त्या थळाव्यांची मागणी आसा। तर ही पुराय बातमी सविस्तर पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक।
तर संविधान एक महत्त्वाची अशी बातमी सांगली. सांग्या तालुक्यात धारगणी गांवांत अजून उदकाचो प्रश्न थंय सुटावो जाल्लो ना. सरकार म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्या बारीक लोकां मेरेन पावतलो, पूण सांग्या तालुक्यांत एका धारगिणी गांवांत अजून लोक वंचीत आसा. उदक तांकां सारकें ना, लायट ना, रस्तोय ना. तर सरकारान खरेंच हाचेर दखल दिवपाची गरज आसा. फुडें या आमचे उशा आसा. उशान खंयची बातमी केला ताका विचारया. आत्ताच आरजीची PC जाली आणि तांच्यांनी आता लोकसभा वेंचणूक लागीं पावलेल्यान जो जाहीरनामो आहा तो डिक्लेअर केल्लो आसा आणि तांच्यांनी जे पयलींच फाटलो एक म्हयनो जालो तांच्यांनी आपले जे लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केल्ले आणि आयज तांच्यांनी जे जाहीरनाम्यान डिक्लेअर केले तें सांगल्या तेंचे विशय जे आसात ते अशे आसात. पयलो म्हळ्यार म्हादय, लँड, लायवलीहूड, मायग्रंट आनी जे MP फंड येता तो विशय जो मनोज परब आसा उमेदवार ते पार्लमेंटान वचून मांडटले अशें म्हूण सांगलां समज ते निवडून येयले जाल्यार. आनी तशेंच जो दक्षिण गोंया खातीर तांचो उमेदवार आसा रॉबर्ट परेरा ताणें सांगल्या की कोल हब सेंट्रल गव्हर्मेंट जे जॉब आसात जे फाटले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे गोंयकारांक जॉबूच मेळना, जे पोस्टमॅन आसतात ते भायले लोकांक हाडून जॉब दितात, हे संदर्भान ते मुद्दो उप्रासला तेंच्यांनी. आनी ST कम्युनिटी खातीर आनी जे गोंया भायले लोक जे गोंयांतले लोक जे आसा ते भायर वचून कित्याक नोकरी करतात, तांकां गोंयांत रावन नोकरी कित्याक करपाक मेळना, हे जे विशय आसात ते विस्तारान आतां समज तांकां संद मेळ्ळी आनी ते निवडून येयले जाल्यार पार्लमेंटान वचून मांडटले आनी हे जे गोंयकाराचे प्रस्न आसा ते सोडोवपाचो यत्न करतले अशें तेमी उतर दिल्लें आसा आयच्या PCन. ही जी बातमी आसा तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवची. तर उशान एक महत्त्वाची बातमी सांगली आरजीन घेतलेल्या पत्रकार परिशदेची. आरजीन पयलेच आपले लोकसभेचे उमेदवार जाहीर केलेलेच आसा. आता दुसरी गजाल म्हणजे तांच्यांनी जाहीरनामो कितें आसा तो ह्या बातमेन तुमकां पळोवपाक मेळटलो. आता फुडें या आमच्या बरोबर आसा एंकर संजनाक विचारया तेणी खंयची बातमी केला. गोंयांत सध्या सायबर गुन्यांवांचे प्रमाण हे वाडतूच आसा आनी हो जर फाटल्या 2 वर्साचे आंकडे पळयत जाल्यार ते हुस्क्याचे आसा. कारण पयलीं तुमकां आंकडो सांगता. वर्स 2022 ते 31 डिसेंबर 2023 मेरेनचे आंकडेवारी प्रमाण राज्यांत सायबर गुन्यांवांच्यो वट्ट 134 कागाळी आयल्यात. 2022 वर्सा 68 सायबर गुन्यांव जाल्यार 2023 वर्सा सायबर गुन्यांवांच्यो 66 कागाळी नोंद जाल्यात. जाल्यार 2022 आनी 23 ह्या 2 वर्साच्या एकूण 134 सायबर गुन्यांवां मदीं आर्थीक फसवणुकीच्या गुन्यांवांचो आंकडो 78 इतलो व्हड आसा. आतां आमी पळयतात की सायबर म्हणजे डिजिटलायजेशन हें खूब जाल्लें आसा. त्या कारणान आतां सगळें बँकींग म्हणा जावं आनी कितें मोबायलाचेरूच जाता. आतां हालीं प्रकरण घडटा तें म्हणल्यार म्हणजे पासवर्ड मागप किंवा OTP मागून म्हणजे मनशांक फटोवणी करपाचे ह्यो प्रकार घडिल्ले आसा. तशेंच फेक DPs किंवा फेक अकाउंट्स करून मागीर फटोवपाच्यो घडणुको वाड आसा. तातूंत ताचोय आस्पाव हितून आयिल्लो आसा. तर सगळ्यांनी सतर्क रावपाची गरज आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती पेडण्या कोरगांवा हांगा 2.5 लाखांचो गांजो धरिल्लो आसा. 2 मनीस तांचें नांव शुभम समरनाथ शर्मा आनी गोपीनाथ हरमलकर अशी हे 2 जाण गिरायकाक गांजो सप्लाय करपाक वताले तेन्ना पेडण्या पुलिसांनी तांकां धरिल्ले आसा. तांचे कडल्यान 2.5 लाखांचो गांजो आनी यमाहा आनी 2 मोबायल फोन्स जप्त केल्ले आसा. तशेंच फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान वाद थारिल्लो विशय म्हणजे मयेचे मायनींग येरादारी संबंदीत आशिल्लो तो आतां खंय तरी कमी जाला आनी मयेची मायनींग जे येरादारी करताले ते आतां बंद जाल्ल्यान मयेकार सद्या खूश आसात. तर ह्यो 3 बातमी आमकां संजनान सांगल्यो. एक तर मये गांवच्यान जी मिनाची येरादारी जाताली ताका लागून 2 फावटी आंदोलन केल्लें मयेच्या थळाव्यांनी. दुसरी गजाल म्हणजे सायबर गुन्यांव जे आसात ते वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सांची वळेरी पळयत जाल्यार अंदू गोंयांत खूब सायबर क्रायम्स खूब वाडिल्ले आसा. फुडें आमच्या बरोबर आसा रश्मी जोसलकरान खंयची बातमी केला ताका विचारया. आयज जी बातमी तुमकां सांगता ती आसा KTC स्टाफाची. फाटले सुमार 3,500 KTCचे स्टाफ जांकां KTC महामंडळान जे बेनिफिट्स दिवपाक जाय 7व्या वेतनाच्या आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण तांकां तांच्या वांगडा जो करार करपाक जाय जावं तांकां जो एरियस दिवपाक जाय वाडीव तो दिल्लो ना. फाटले 34 म्हयन्या पासून तो दिल्लो ना असो तांचो दावो आसा. परत कामगारांक 9 वर्सां काम करून सुद्दां कर्मचाऱ्यांक थंयसल्या कामान फिक्स करूंक ना. 2 वर्सां जाता तांकां फिक्स करा आनी कमीत कमी 30,000 तरी पगार दे अश्यो वेगवेगळ्यो
मागण्यो घेवन फाटल्या 8 दिसांसान आयज तेंचो 9वो दीस हे कर्मचारी पणजे आझाद मैदानाचेर बसले आनी आयज तांकां गोवा फॉरवर्डान तेंको दिला आनी हो विशय मुख्य सचिवा कडेन पत्र व्यवहार करून सुटावो करचो अशी मागणी करतले अशें आश्वासन दिला. सो पळोवया फुडें आतां की हे आंदोलन कायम उरतले, तीव्र जातले काय हो प्रश्न सुटावो जातलो. येस गौरीश. तर पगार वाडी खातीरची ही बातमी आसा. कदंबाच्या ड्रायव्हरांनी ही हें केलें आंदोलन की तेंचो पगार वाड जावचो म्हणून ताका गोवा फॉरवर्डान तेंको दिल्लो आसा अशी ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तेच्या फुडें आमचे ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ऐश्वर्याक विचारुया. आयज फातोडेर पोरुसकडे न्हयभाग एक्सिडंट अपघात जालो. ह्या अपघातान कोणाक काय जिवीत हानी जावंक ना, पूण पोरुसकडे न्हयभाग जे जंक्शन आहा ते खूब धोकादायक आसा. सो थळाव्यांची जी मागणी आहा की थंयसर फ्लायओव्हर करपाचो, पण ते मागणी करता, खूब वर्सांनी मागणी करता, पण ते म्हणटा सरकार आहा ते दखल दिना, ह्या जे प्रशासन आहा ते बी दखल दिना. सो ताका हेच्या लागून हो जो प्रश्न आहा तो विधानसभेत तांचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी मांडलेलो प्रश्न. उपरांत आतां त्या पुरतून थंयचो अपघात आहा ते वाडत आसा, ताका लागून तेंच्यांनी आतां की फ्लायओव्हर तरी करचे पयलीं पुलीस तरी थंयचो तैनात करचो अशी तेंची मागणी आसा. आनी दुसरी जी म्हटली ते उगवे सर्वीस रोडाच्यो हेच्या लागून आयज आंदोलन करतले म्हणून अशी तेंच्यांनी शिटकावणी दिलेली, पण थंयसर रस्त्याचें काम सुरू जालें आनी आंदोलन आयज स्थगीत जाल्लेलें आसा. पण तरी तेंच्यांनी सांगलां की थळाव्यांनी की आज जे काम समज अर्दकुटे दवरले जाल्यार ते परत आंदोलन करतले. आनी 2 वर्सां ते प्रयत्न करता की हांगा रस्त्याचो जो सर्वीस रस्तो आहा जो इश्यूचो सॉर्ट आउट जावचो. ही जी बातमी आहा ती तुमकां दोनूय ज्यो बातमी आहा त्यो 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. तर आयज दिसभरात ज्यो बातम्यो घडल्यो पुराय गोंयांत त्यो आमच्या सब एडिटरांनी आपल्या तरेन कश्यो तयार केला ह्यो तुमकां आपल्या शब्दांनी त्यो तुमकां सांगल्यो. ह्योच बातम्यो तुमकां तरी आनी हेच्या फुडें ज्यो कितें बातम्यो घडटात त्योय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनाक. तर मुजरत पळया आमचें 7 PM बुलेटीन. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.